कित्याक न्हू आतां चार्ज केल्ल्या म्हाका 2 दीस जाले कळ्ळें. आनी खुबशे आयडियरी आतां आमकां कितें ह्युमन रिसोर्सीस जो डिपार्टमेंट आहा तेतून भरपूर करूंक जाता. बऱ्यो बऱ्यो आयडियरी तर घाली ताका लिमीट ना. खुबशे आमच्यान जॉब्स करूंक जाता. अशें अबाव 45 बायलांक जावं 50% आमी मातशें ते एज वाडोवंक सोदता तांकां कळ्ळें न्हू. खुबशे अशें ट्रेनींग आसता. खुबशे एजन्सी आसता. थोड्यो भायल्यो एजन्सी आतां गोंयान ते ऑपरेट करता आनी भायले लोकांक हाडून हिंगासर कामाक लायता. मदीं पयर आमीच केलेले. पयले कितलेच वस्तू आहा ते आतां आमी बसोन उलोवन कळ्ळें न्हू. प्लस आमकां सी फेररांक आमकां ट्रेनींग दिवपाची आहा कळ्ळें न्हू. कित्याक तांकां ट्रेन करून तर धाडले आनी आमची शॉर्ट ट्रेनींग आसतली. आतां लॉंग ट्रेनींग कितें आसता 6 म्हयने म्हणल्यार एक फावट भायर वचपाक जाल्यार तुका थोडे दीस मेवता ट्रेनींगेक. एटलीस्ट 90 days तरी आमी चिंता तांकां बरी ट्रेनींग दिवपाक कळ्ळें. तशेंच आमी प्रायवेटायजूय करूंक सोदता. कितें ते हॉटेल लायनीन बा अशे जॉब्स दिवपाक. ओके ते तितूनय तुमी हें करतले. तितूनय करतले. सो तेंच्या हॉटेल लायनीच्या तेंकांय आपयतले आनी उलयतले तेंकडेन. तितूनय करपाक केल्या. सो मॅक्सिमम जॉब्स दिवपाक तुमी प्रयत्न करतले. जाता ते भाशेन हांव ट्राय करतलो. आनी म्हाका आतां कितें जाला आमकां ऑनरेबल आमच्या CMन म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आहा आनी ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आमकांय आनी म्हाका सदांच सोयी आहा कितें कसलोय डिपार्टमेंट म्हाका दिल्यार म्हाका वाडोवपाक म्हाका उमेद आहा. फाटलो एक तो इशू काडलो ह्युमन रिसोर्सीस नाल्यान थोड्या डिपार्टमेंटान कामाक लागले पळय तांकां अजुनूय कन्फर्म करूंक ना तेंची सॅलरी तो इशूज बात पळयतले तुमी. हय ते पळय जाता तशें लोकांक हॅप्पी करूंक जाय. जॉब जाता इतले मेळोंक जाय. आनी म्हाका कॉपरेशन दिलेलें आहा आमच्या ऑनरेबल CMन. ओके ताणें सांगलां बरी आयडिया आहा आनी ताकाय हांवें सांगलां मातसो तोय थिंगा येवन आमी आतां आमच्या बोर्ड मिटिंगेन आमी सारकें फायनलायज करतले. आनीक एक फाटल्या दिसांनी इशू जाल्लो की सॅलरी घालपा खातीर जे गोवा ह्युमन रिसोर्साचे स्टाफ आसा पळय तांकां सॅलरी घालपा खातीर तेंच्या हायर अप्स कमिशन घेता म्हणून. सो तेचेर बीन तुमी पळयतले. डिटेलान आतां म्हाका सद्याक कांय खबर ना. चार्ज केल्यार आतां 2 दीस 2 दीस जाले आनी मातशें ते क्लिनींग वा करता म्हणल्यार आतां हांव वयतलो तुज्या पळोवपाक. आतां म्हाका सगलो रिपोर्ट म्हाज्या फुड्यान येयलो न्हू तेन्ना हांव तुका सगळें सांगता.